नाही वयता आमकां सवय आसा खंय वयता गुड कितें सकल हय येतालो कितें रे हय सकाळीं येवपा ना तर आज बैठ गया आज ही तेच ना की पेपर तेच तो कोई दिखाला बोल हाँ तो भीतर चांगलं लेटर जाऊ दे ना लेटर पुढे सर सर आयज वास्को फायर स्टेशन शिफ्ट केल्ले टेम्पररी डिजास्टर मॅनेजमेंट पॉयंट हियर ती सांगू शकता सर आय थिंक हे कितलेच म्हयने जाले आमी रावताले एक्चुअली इलेक्शना पयलीं हँडओवर जावपा आसले पूण कांय कारणां लागून आमकां हँडओवर करपाक मेळ्ळो ना सगळ्यांक खबर आसा वास्को जे कडेन फायर स्टेशन आसलें एक नवीन बिल्डींग येता नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता ते पर्यंत तांकां हूंय घालपाचें ऑपरेशन जाल्लो कित्याक फायर शूड बी हावज्ड इन अ प्रॉपर प्लेस कित्याक इट इज अ व्हेरी एसेन्शियल सर्वीस एंड स्पेशली नाव वीथ मन्सून्स एंड फायर कॅन टेक प्लेस एनी टायम ताका लागून ते खूब म्हत्वाचें आसलें आज आमच्या खुशीची गजाल आसा की तांकां एक बरें प्रिमायस मेळटा आमी हे एक्चुअली सायक्लोन डिजास्टर लास्ट टायम सायक्लोन येयला तेन्ना आमी पळयलां कितले डिस्ट्रक्शन जाले लोकांक हूंय घालपाचे प्रश्न येतालो असो केन्ना प्रसंग येवपा जायना पूण येयल्यार आमकां एक शेल्टर आसा आतां एक एंटायर फ्लोर ते आमी फायर सर्विसीस दिता वीच इज ऑल्सो व्हेरी मच एसेन्शियल बिकॉज दे रीच आउट टू द पीपल कितें जाल्यार ताका लागून आज म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो सायक्लोन शेल्टर वीथ वर्ल्ड बँक एसिस्टन्स बांदलेलो आसा ऑल्सो म्हाका दिसता एक शोज सरकार कितले पर्यंत सगळे तरेची कामां करता ती म्हणजे कितें डिजास्टर जाल्यार ते सुद्दां इट हॅज प्रोवायडेड इन अ व्हेरी नायस मॅनर म्हणजे हें सुद्दां फक्त हांगाच शेल्टर येवना जायते कडेन येयला हिंगा जवळ म्हाजे जुवारी नगर सुद्दां एक शेल्टर बांदलेलें आसा एंड दीस इज बिल्ड वीथ सेंट्रल असिस्टन्स वीथ वर्ल्ड बँक असिस्टन्स फॉर मिटिगेशन ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पीपल सो आवर गव्हर्मेंट मीन्स रियली मिटिगेट्स द सफरिंग्स ऑफ द पीपल हें हांव समजता हें काम बरें हांगा जाल्लें आसा म्हणून आमी आज हें हँड ओवर करता प्रिमायस दाजीबाब लॉंग पेंडींग वास्को फीश मार्केट प्रकल्प आसलो तो आयज खंय तरी चालू जालो आनी तुमी टेम्पररी हांगा शिफ्टूय केल्ले आसा कितें सांगू शकता तूं आयज आयचे जे फायर स्टेशन आसा वास्को ताजे एक नवो प्रकल्प ते येता आनी खरें तांकां ते खूब असुविधा जाता ते फायलिंग स्टार्ट आसा आनी थंय असुविधा जाता सो खंय तरी तांकां वेवस्थीत एक शेल्टर जाय आशिल्लें थंय आतां पावसूय येयलो आनी तांकां खंय तरी थंय त्रास जाताले सो आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केली तेन्ना खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो शेल्टर आसा
तो आमकां दिवपाक गेलो. आमचें फायर स्टेशन जें आसा जें फूल मुरगांव तालुकाक केटर करता. आनी थंय तुमी पळयल्या इन्स्टॉलेशन्स इतली आसा, पोर्ट आसा, रेल्वे आसा, एअरपोर्ट आसा. सो आमकां फायर स्टेशन हें खूब इम्पॉर्टंट जाता. सो तांकां सपोज तेंच सेफ ना, तांकां सपोज ऑपरेशनल जे करतात थंयच सपोज जागा सारकी ना जाल्यार तांचें काम करप पसून खूब हॅम्पर जाता. सो आज खंय तरी हांगा येवन म्हणजे म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी बरो प्लेस आसा आनी हांगच्यान एक थोडो टेम्पररी पिरियड म्हणजे एक वर्सा भितर वर्सभर तरी ते हांगा उरतले. ताज्या खातीर आज आमी हांगा शिफ्ट जाले. राजीव आमी पळयता की कामां दितात कॉन्ट्रॅक्टर घेता बट ती सगळी डिले जाता. म्युन्सिपालिटीची परिस्थिती आहा, बाकीचे प्रोजेक्ट जाता. सो हेचेर खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर तुमी कामां फास्ट करपाक ना फायर स्टेशनाचें काम चालूच आसा. ताजेर कोणें स्टॉप हाडूंक नाशिल्ले. पूण थंय कितें जातालें की पायलिंग जाल्ल्यान तो रेबो जाल्लो सगळो आनी तांकां ऑपरेशनल करपाक मेळनाशिल्लें. सो तांकां शिफ्ट करप गरजेचें आशिल्लें. सो आज आमी तांकां हांगा मॉर्निंग सरान तें लेटर हँड ओवर केलें. सो फालच्यान ते हांगा शिफ्ट जातले. सचिवर वास्को बींग वायटल इन्स्टॉलेशन एक आउटपोस्ट कशें कितें आसतलें हेंची फायर स्टेशनाची दे वील ऑपरेट फ्रॉम ना दे वील ऑपरेट फ्रॉम दाबोली म्हणली आनी सद्या तरी आउटपोस्ट बी ताजो कांय विचार ना. गरज पडली जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन तेंय करपाक जाता. Sir, in the past you all were placed near the KTC bus stand, struggling a lot. Today you are come to a new place. आज किस सांगू शकता sir? Yes, as a fire station officer, I'm very happy. I thank Sir Transport Minister, Honorable MLA and Transport Minister, Honorable Vasco MLA. सराक हांवें पयलीं अप्रोच केलो बिफोर द इलेक्शन. तेन्ना सरान पयलीं सांगलां आनी सर आमचो फॉलोअप करतालो प्रोसिजर. फॉर इलेक्शन गेलो म्हणून मातसो डिले जालो. आतां तुमी पळयलो आसली इमिजिएटली आफ्टर इलेक्शन आमकां तो सरान आमकां हँड ओवर केल्लो आसा. सो वी आर हॅपी, माय स्टाफ इज फील व्हेरी हॅपी. आनीक एक कितें आसा बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टराचे मातशे हिकअप्स आसलेले तितून. तो कितें म्हणटालो जेन्ना पासून आमी शिफ्ट जायना असो काम डिले जाता. नाव गेन्स टायम आनीक फास्ट करतलो वन्स वी शिफ्ट. सो आतां बेगीन जातलें. Mendes Bob, in the past there was some issue with some equipments for the fire station. Last monsoon we had a problem because there was no जागो नासलो आमकां. आमचे इक्विपमेंट आसा पण इक्विपमेंट मेंटेनन्स करपाक मातसो जागो जाय पडलो. सो ताका लागून मातसो डिले जाल्लो तो लास्ट. बिकॉज आमचे इक्विपमेंट एवरी वन नोज वी हॅव लॉट ऑफ इक्विपमेंट पण मेंटेनन्स हॅज टू बी डन आफ्टर एवरी कॉल. आमी परत रिटर्न येता तेन्ना तेजे मेंटेनन्स आसता. जागो कमी पडलेल्या कारणान ते मेंटेनन्स आमकां मागीर भायर दिवं शकता. टायम डिले. म्हणजे हांवें आयकलां की देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ लंचाचे इशू आहा इन वास्को फायर स्टेशन. बिकॉज कसो कितें मॅनेज करता तुमी? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणजे आमी आतां गोवा स्टेट फायर सर्वीस आमी न्यू 2 स्टेशन ओपन केल्ले आसा. फायर स्टेशन कुंकळ्ळे आनी पर्वरी. सो दोनूय दिसान मातशें मॅनेज करपाक सगळ्या स्टेशनार थोडे स्टाफ काडलेले आसा मॅनेज. आनी आमचे रिक्रुटमेंट प्रोसेस गव्हर्मेंटा कडेन एट प्रेझेंट इट्स वर्किंग चालू आसा. न्यू रिक्रुटमेंट जो जावपाचो आसा तो जालो म्हणटा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. बट आय थिंक यू हॅव मिस्ड द मेन पॉयंट कितें आमी सुरवातेकूच सांगिल्लें. नाव वास्को वील सी मेनी चेंजीस. वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर. यू विल सी वर्क हॅपनिंग बोथ इन दाबोलीम एंड वास्को. नाव यू आर सीइंग इट हॅपनिंग नो. आतां मार्केटाचें काम सुरू जातलें. आतां फायर स्टेशन हिंगा शिफ्ट करून तें जोरान जातलें. बस स्टँड आय एम ऑलरेडी ऑन द जॉब. हे भाशेन वेगळे ज्यो वस्तू केन्ना पयल्यो जावना. फक्त घोशणा दिताले करता म्हणून कांयच जावना. आतां खऱ्या अर्थान जाता न्ही. ते डिफरन्स पळया न्ही तुमी. Yes, sir. Thank you, sir.